देवाच्या बाबापुण्यान ही सुरवातीची कल्पना आमच्या मनात धरून ह्या दिवासणीच्या बलिदानात आम्ही उदीक भावार्थान भक्तीन वांटो घेवन ह्या वेळार सोगले आमच्या पातकाची दूख आमी धरली. आनी देवाचीच काकलुती उलो मारून म्हणया, हांव पातकी सगळें केलां देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्हे हांव विचारून सांगता. मोडांची धून तोंडाक विचारून वायट करून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या म्हजो भाग्यो सदांच आमकां वाडये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या सुवाळ्यांनी विनंती करात म्हणून लागून मागता. सोर भक्तीदार घेवन आमची काकलूत करूं आमची पातां उचलून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
खेरीतपणी आनी बागयोत आंतोनीची पूर्वी दिसा आनी सगळी भावार्थान आमचे गोरजो आमी बाबा मुखार घेवन आयले. ओकेपणान तुमचे गोरजो बाबा मुखार दवरात. सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, तुवें पादवाच्या बागयोंत आंतोनी कोऱ्या भावार्थाचो हुशार भरघोटना आनी गोरजा आकांता आसुल्यांचेर तीर आसरो करून दिलो. ताचो पाठलाव करून जेजूचो पाठलाव करूंक आनी शिकूंक सगळ्या आमच्या गोरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सुन्या तुझ्या पुता वरवीं तुजो जियेत आहे आनी रासो चलयत आहे. सासणाच्या सासना आमेन. प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो. सर्वेस्पराचो अनुभव म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयत्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुल्मांक सांपडलेल्यांक सोडूंक. सर्वेस्पराचे कुरपेचे वरस आनी ताचे जोडटेचो दीस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. दुखेस्तांक बुजवण दिवंक आनी गोबरा सुवातेर म्हण, खोती दुखाच्या आवरणा सुवातेर खुशालकायेचें तेल आनी दुखी विणापा सुवातेर वाखाणणेचो शेडो घालूंक ताणें म्हाका धाडला. देवाचें उतर देवाच्या उतराक आमचो जबाब सांगली. सर्वेस्पर आमच्या देवा, सदांकाळ तुजो मोग वाखाणटल्या. सगळीं म्हणुया. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाखाणटलो. पिणकेचे पिणकेक तुज्या विश्वासीपणान परगटतलो. तुजो मोग सासणान तोपता तसलो तीर केला म्हूण हांव जाणा. जसो सोद तसो तुजे विश्वासीपण तुवें थंय अखंड करून दवरलाय. जाबा सर्वेस्परा आमच्या देवा, सदांकाळ तुजो मोग वाखाणटलो. अशें तुवें सांगलाय. हांवें विचून काडला ताचेर पडे हांवें करार केला. दाविदाक म्हाजे सेवकाक हांवें सोबत दिल्या. तुजी संसद सदांकाळ दोगयतलो. हांवें स्थापलोलें तुजें शिवासन सदां सर्वदा सांबाळटलो. जाबा सर्वेस्परा आमच्या देवा, सदांकाळ तुजो मोग वाखाणटलो. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळटलो आनी म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका लागतलो आनी म्हजो बावलो ताका घोट करतलो. जाबा सर्वेस्परा आमच्या देवा, सदांकाळ तुजो मोग वाखाणटलो. म्हजें विश्वासीपण आनी म्हजो मोग ताका सांबाळटली आनी म्हज्या नांवान तो जोयतीवर जायत येतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारणाचें खडो. जाबा सर्वेस्परा आमच्या देवा, सदांकाळ तुजो मोग वाखाणटलो. उतारा सुद्दां रावया. Thank you.
शास्त्राच्या आणि फारिसांच्या प्रामाणिकपणा परस तुमचे प्रामाणिकपण अधिक वाडते न्हय जाल्यार तुम्ही स्वर्गीच्या राज्यांत केलीच भितर सरूंक पावची नात. जिवेशी मारू नाका आनी जिवेशी मारी तो न्याय सोबे मुखार दुनियाकार जातलो. अशें आमच्या पुर्वजांक सांगलोले तें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, कोणूय आपल्या बाबाचेर रागार जायत जाल्यार तो न्याय सोबे मुखार दुनियाकार जातलो. कोणूय आपल्या बाबाक बेलको म्हणत जाल्यार तो न्याय सोबे मुखार दुनियाकार जातलो. आनी कोणूय ताका आरे देव दोन नासलेल्याक म्हणत जाल्यार तो एमपणाच्या कास्तीक सांपडटलो. ह्या पासोन तुजें दान पेटोवंक वेदी मुखार येताय तेन्ना तुज्या बाबाक तुजो गुन्यांव करूंक कसलेंय कारण आसा म्हूण तुका उगडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच दवर. आनी पयलो वचून तुज्या बाबा लागीं शांती कर. मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय. तुज्या वाद्या बरोबर वाटेर आसतनाच तुमचे मदें उप्रासलेलो तोंडो बरे भाशेन सोंपय. नाजाल्यार घडयेन तो तुका नितीदाराच्या हातांत दीत. नितीदार तुका शिपायाच्या ताब्यांत घालीत आनी तूं मोडपणीन पडशी. हांव तुका खरेंच सांगता, निमणी दोमणी फारीक करीसर तूं तुमचो सुटचोच नाय. जेजू क्रिस्ताचे शोक वर्तमानी मोगाच्या भोगिनानू आयज आमी आमच्या ह्या कपेलांत भाग्योन आंतोनीची फोटो समोर उरता. आनी आमकां सगळ्यांक भाग्योन आंतोनीची गोड खूब देखूनच आयज बाबार्थान करून आमी सगळीं ह्या देव मंदिरान एकठांय जालीं. इटली शारांत एक गिरेस्त मनीस जियेतालो. ताचे लागीं जिवितान सगळें आसलें. ताची एक असोगताय म्हटल्यार तो शॉर्ट टेम्पर. आनी ताका रोखडोच राग येतालो. एका दिसा आपले पत्नी सांगाता भासाभास करत आसतना ताचें डिस्कशन जाता आनी ताची घरकार ताका परत्यान परतून सांगता. इतल्याच कारणाक लागून तो आपले घरकान्नी बरोच मारता. इतलो मारता की घायाळ जाता आनी ओद्दी मेल्ली कशी जाता. जेन्ना तो आपल्या सोयऱ्यान येता तेन्ना तो पळयता ताचे सेवक आनी ताची घरची ताची घरकान्नी उबारता एके बाचयेर घालता. ती ओद्दी मेल्ली कशी आसता. ताका आपल्या घोरतुरपाची दूख लागता. ताका कितें करचें समजना आनी असल्या वेळार तो धांवून धांवून भाग्योन आंतोनीशी येता आनी आपणें कितें केलें तितलें ताका सांगता. बेगीन यो आनी म्हजे घरकान्नी पासत म्हण. भाग्योन आंतोर येता. दिमेर पडून येवस्तोरे पासत मागता आनी ताच्या मागणे उद्देशी येवस्तोरे नवे जीव मेळटा. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयचे शिव वर्तमान आमकां आमच्या रागाचेर आमचें लक्ष घालून आनी आमचें जिवीत निटाय घालूंक उलो करता. एक बरोवप हे कशें म्हणटा, burn anger before anger burns you. आनी दोन तरेचे राग आसा म्हणटा. आमी कोरड बरयला न्हू,
बरें सुकल्या उपरांत ताका रोखडोच उजो पेट्टा आनी तो रोखडोच हालवता. आमकां सगळ्यांक राग येता. राग येवप नॅचरल, पूण राग येवन थंयसरूच आभार समजून. दुसरे भाशेचो राग म्हणटा तो आमी कोळसो पळयला न्हू. कोळशाक उसो लागल्या उपरांत जायतकूच हो उसो पेटोवन वयता. मोगाच्या भावा भयणांनो, जायते फावटी रागाच्या भावनांनी आमी आमचें जिवीत जियेता. हो राग आमी घेवन भोंवता. तो मनीस दिसल्यार आमकां राग येता. आमी ताका पळोवन आमचें तोंड काळें करता. आमी सगळ्यो त्या मनशाची नेगेटिव्ह चिंता. आनी एक बरोवपी म्हणटा, द हेवियस्ट बर्डन दॅट वी कॅरी टुडे इज आवर ओन थॉट्स. आमी चिंतीत रावता. आमी चिंता आमच्या जिविताची शांती वाडटा. त्याच बरोबर आमी आमच्या कुटुंबाची शांती वाडटा. आनी देखूनच जायतीं म्हयने वर्सां आमी एकामेका कडेन रागान उलयनासतना जियेता. आयज जेजू असल्या रागाचेर आपलें लक्ष घालून आमकां उलो करता. तो म्हणटा, आमी जरी तर कसले पातळ वो कितें आमी रागाच्या भावनान जियेल्या आनी तुवें तुजें दान घेवन येता, पयलीं वच समजान कर आनी उपरांत हे नितळ निर्मळ काळजान तुजें दान बापाक दिलें. आयच्या पयल्या वाचपान we have to be persistent in our prayer. आमी आमच्या मागण्यांत धीर रावंक जाय. बोरवाशान भावार्थान मागूंक जाय. आयच्या पयल्या वाचपान आमकां दिसून येता एलिजा प्रवादी. ताका भावार्थ आसलो, ताच्या जिवितान धीराय आसली. आनी देखूनच तो दोंगरार चडल्या उपरांत आपल्या सेवकाक धाडटा, वच आनी पळय पावस येयला जाल्यार. सेवक एकदां वचून येता. उपरांत तो ताका सांगता, एक फावटी न्हय पूण 7 फावटी वच. तरी पूण ह्यो सेवक 7 फावटी येता, तरी पूण पावस येयना. उपरांत तो ताका परतून धाडटा. आनी जेन्ना हातींतल्या कुपान खूब ताका दिसता सगळो काळोख जाता आनी उपरांत पावस येता. मोगाच्या भावा भयणांनो, perseverance and persistence in our prayer will help us to grow and to receive God's blessing. मोगाच्या भावा भयणांनो, हे सगळें करत आसतना देवाचो हात एलिजाचेर आसलो. आमी जरी तर आमचें जिवीत भावार्थान जियेता, भावार्थान मागता, देवाचो आशिर्वाद, देवाचो हात सदांच आमचेर आसतलो. मोगाच्या इश्टांनो, आयज आमी परत सोबर म्हणटा आसतना आमच्या जिवितांत आमी कितें म्हणया? भाग्यवंत नातोन जावन आसा ओचो ह्या विस्मिताचो सागर. आनी आयज आमी कित्याक लागून भाग्यवंत नातोनीचो उगडास करता? कित्याक लागून? जेन्ना आमचें कितेंय सांगता जाल्यार आमी रोखडोच कोणाक उलो घालता? भाग्यवंत नातोनी. मोगाच्या भावा भयणांनो, भाग्यवंत नातोनीच्या हातार कोण आसा? हाळटार एक पवित्र पुस्तक आसा न्हू, आनी ताच्या ग्रंथार कोण बसलो आसा? बाळक जेजू. आमी आमची गोश्ट सांडल्यार भाग्यवंत नातोनीक उलो मारता आनी भाग्यवंत नातोन मागीर कोणाक सांगता? बाळका जेजू. आयजोच भाग्यवंत बाळक जेजू भाग्यवंत नातोनीक विचारता. आयज मनीस वस्तू सांगता तेन्ना तुजे सोशीम येता. आयज वस्तू सांगता तशी आमी मनीस स्वयं सांडला काय? आमच्या जिवितांत देव सांडला काय? आयज बाळक जेजू भाग्यवंत नातोनीक सांगता आसतलो. मनीस स्वयं ह्या संवसारांत जियेत आसतना वस्तू सांगता तश्यो आमच्या जिवितांतूय आमी देवाक सांगता. आयज गरज आसा
देवाची सोड करची. आयज गरज आसा आमचो शेलवडो भावार जिवाड करचो. कितें पळय देवाची कृपा आमकां मेळ्ळ्या. देवाची सोद करूंक आनी आमचो भावार कुटुंबात जिवितांत परतून जिवाड करूंक. दुसरे सुवातेर मोगाच्या भावा भयणांनो, आयज भाग्यवंत आंतोनीचो गोंयचो सांगल कुडीचो जिवो आसा. ताची जी भाग्यवंतांतून देवाच्या उतरान इतलो खूल जालो, इतलो ताच्या काळजान देवाच्या मोगाचो उसो पेटलेलो की देवाच्या मोगाचे उतर ताणें दुसऱ्याक परगट केलें आनी इतलें परगट केलें की वायट जिवीत जियेताली तांणी लेगीत आपलें जिवीत बदललें. मोगाच्या इश्टानो, आयज कितें म्हणून ह्या देवाच्या उतराक आमी वेळ दिवंक भोव गरजेचें. आयच्या शिव वर्तमानांत आमकां मेळटा आमचें जिवीत प्रामाणीकपणान जिवंक उलो करता. आयज गरज आसा भाग्यवंत आंतोनी भाशेन स्वताक आमी गोवाय दिवंक. जायते फावटी आमी पळयोवन पळयोवन आसुनी भास करता. स्वत कितें तें आमी सगळीं जाणा, पूण ह्या स्वतान जिवंक आमी जायते फावटी फाटीं उरल्या काय. आयज आमी प्रयत्न करुया स्वत उलोवप आनी स्वताक गोवाय. आनी तिसरे सुवातेर मोगाच्या भावा भयणांनो, भाग्यवंत आंतोनी गरीब दुबळ्याचो हुस्को आसलो. ताचे काळीज गरीब दुबळ्याचोने अदीक ल्हानवीक सोंसणीकायेचे जाताले. आनी देखूनच आयज आमी कितें करता, भाग्यवंत आंतोनीचे बर्डे दिसा पांव घेवन दिता न्हू. आनी त्या काळार जावन आसलो पांव गरीब मनशाचें जेवण. आयज आमी कितें म्हणून गरीब दुबळ्याचोने आमचो हुस्को दाखोवया. अदीक करून जी कोण गरजेवंत आसा तांकां आमचो आदार सहकार दिवं. त्या वेळार सगळीं आमी आमचे दोळे घालूं. भाग्यवंत आंतोन जेजूच्या मोगान नाचतालो. आनी देखूनच बाळक जेजू ताच्या ग्रंथार खेळटालो. आयज होच जेजू आमकां उलो करता. आमकां आमचें जिवीत बदलून परतून आपणाशी येवंक उलो मारता. आसा हांव आनी तूं तयार? थोड्याच वेळान हो जेजू ह्याच आदारान उण्या सोऱ्या रुपान आमचे मुखार हाची जाता. आमचे पुराय जिवीत ताच्या हातान काडली आनी आमचें जिवीत प्रामाणीकपणान स्वतान आनी सोंसणीकायेन जिवंक बाबाची कृपा ह्या दिसाक आमकां मेळूं दी. आमी सगळीं उबीं रावया आनी आमच्यो गरजो आमी बाबा मुखार दवरया. आमच्या बाप साहेबान, देव साहेबांनी आनी सगळ्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितांत जेजूचो अनुभव घेवन आपल्या कर्म्यांनी आनी उतरांनी जेजूचे खरे गोवाय जावन देवा लागीं मागुया. Amen.
एकवटा खातीर वावरूं आनी संवसारांतली उचापणां आनी झुजां बंद करून शांतीन संस्कार विस्तारून तांकां पापाचो आदार मागुया.
गावात आमच्या बाप्तिस्मा दिसा आमकां बाबाताचे देणे खावो जाल्या ही पेटयल्ली गात यादिकाच्या हातान घालतना आमी आमचो बाबात सदांच चलतो सांबाळून आनी जशी ही गात दुसऱ्यांक आपलो उजवाड दिता तेच भाशेन आमी बाबाताचे बोवाळ जावन हो आमचो अंडोळ बापाक उबारया. केक आणि फळां केक कुणाचा कुशालकाय तशी 3 जीवनसर आणि रोषीत फळां जावन आसात. आमच्या कश्टी वावराचे कुणा ही फळां आणि केक यादिकाच्या हातान घालून फ्रांसिस्को आणि पास्लो पोलाक आपलो आणि तांच्या भुरग्याचो वावर कुशलकायेन देवाक भेटयतना आणि तांच्या वावराक बरो इस आवडयता. उंडो आणि सोरो गुवाचो उंडो आणि जापाचो सोरो आणि थोडेच वेळान जेजूच्या मासा रोगतान बदलतलो आणि यादनीक तो आमकां आमच्या ओत्म्याची भूक मारून फावो करतलो. हो उंडो आणि सोरो यादिकाच्या हातांतल्यान बापाक उबारतना आमी आमचे कोश त्रास आमचो भाव आणि ते सूख तशेंच दूख बापाक उबारया. जेजूच्या मोरना आणि पुनर्जीवनपणाचे बलिदान आमी तुका दिनवाशी काळजान समर्पिता. ह्या आमच्या बलिदानान तुका मानच्या आणि ताचे वरवीं आमचे जिवीतूय सुबोळ जावच्या निर्मळ आणि कोतकोतीत मोगान भरलेल्या काळजांनी ही भेटवणी करूंक आमकां आदार. क्रिस्त आमच्या सोन्या भूमी सर्वेस्पूर तुमची सवय आसूं आमची काळजां उबारया.
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिमासूया सर्वेस्पराक पवित्र बाबा सोर भुवीदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोरदान आमी तुका दिमासूं हो कायदो गितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्री शिवनाच्या दादल्या आनी बायलांक उपसर दोन एका काळार तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सोपळ करता तुझ्या विश्वाची मोगाची तू तांकां गोवाय करता तुजे सरपणीचो फळ आमकां लाभोवच्या ताची उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दिता निरंतर देखून सोंपल्या देवदूतां आनी भोवता सणांनी संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता जेवण जातोच ताणे काच घेतली दुखानो व्याधिवासो या प्याशी सांदिली आनी मुली तुम्ही सोमेस्किया आनी हातले पिया ही मोच्या रोगताची Noviani sassi, orarace rogo, patace voxone vencia, tumce paso, aisomes muncia paso, te marodone, e mocha, ugrasa, gora.
तुझ्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो आनी ही सुरवळीची काज तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिवसतात आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटोऱ्या आमा सुमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागतात. सोबेस्पोरा आमचे पृथ्वीचेर दिसता उलयचे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नरेकराव कार्डिनल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यात्रेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो मर्माचो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबापणाची काकूट कर. गेल्या वर्सा पोरबीन माटो घेवंक आसली त्या वर्सा आमचे मदें नांव ताचो उगडास करुया. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तान तुजे पडसळीत मुखां पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागयोन सुजे बागयोन थोर दुतां आनी सोरकाणी तुका मागल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बागयोन तांतुनी बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगातान तुजी महिमा आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या उठा वरवीं. या जेजू वरवीं या जेजू सांगाता या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर बंदोल आनी कोयबो तुका सासनाच्या सासना सुनेची शांती सुनाकात तुमची सोयासो एकामेका मोगान शांती. Amen.
ही देवाची शेळी जाणे मनीस जल्म घेतले आमकां मनशांक शिकोव आमी कशी मनशाळ जावची ह्या शेळीच्या जेवणाक आपुया ध्यान सुखली सुवात जायती हिंदू भाव भयणी असतात गोंयांत धर्माचे असतात पण बावतिस्म घेतला ताणीच जेजू श्रीकांतचो उमेद तशेंच जेन्ना आमी गोंयांत गेलेले तेन्ना म्हाका एकूच लायन करून येवपाक कित्याक पत्ते वचपाक भोंवपाक मागीर त्रास जातले एक लायन करून दर गोंयांत जाय येवचें विश्वासाची योगदानातून केल्या E47 page 75 E47 page 75
करूया. मोकार बापा, भाग्योन आंतोनीची परबी दिसा आमच्या सोन्या जेजूची कुडीन आनी रोगतान आमकां तूं दादोशी करता. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं तुज्या भक्ता वरवीं ह्या संस्काराच्या बोडान दिसान दीस तुझे शुभ वर्तमान भरगटून आमकां उर्बेमूत कर आनी दुसऱ्यांच्या जिवितान खुशालकाय हाडून उसवाड वाडोवन आमकां आयती कर. क्रिस्तांच्या सोन्या वरवीं सुया. हांव वेलेची कुलासो म्हज्या मामी डॅडीच्या आनी भाव भयणाच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान पयल्यान पयलीं देवाक वाचता. सांत आंतोनिया वरवीं सवार उपकार जे आमकां केल्या आनी आयज ही परब सोंपरूंक उर्बा आनी बोल दिल्या देखून. तशेंच हांव दिवासता आमचे मीस भेटयलेल्या आनी प्रवचन केल्ल्या फादर जोगेन करेलो आनी आमच्या फादर विगाला फादर ऑर्लांडो मार्कस जाणें सांगाती हें मीस भेटयना. हांव देव करून म्हणटा कोयराक गायब करतल्यांक तशेंच वाजयतल्यांक आमकां मिसान बरे भाशेन वांटो घेवंक आदार दिलेले देखून. तशेंच दिवासता ह्या घराच्या मॅनेजींग कमिटीच्या वांगड्यांक जाणीं सगळो आदार सहकार आमकां दिलो आनी सगळ्यांक जाणीं आदार दिला. जावून ऑल्टर वितयतल्यांक आनी हेर मांडवण करून निमाणे कडेन सगळ्या तुमकां देव बरें करून म्हणटा. हे परबेच्या मिसान उमेदीन आनी भक्तीपणान वांटो घेतलो म्हणून सगळ्यांक एक खुशालकायेची आनी देवाच्या आशिर्वादान भरिल्ली सांत आंतोनियाची परब आवडेता. हॅपी फिस्ट. आता हांव पुढील जाणातून जेण दिल्या जाता तुमच्या नांव वाचता. लुइसा फेर्नांडीस वांटी तारीख आसा. लिओनार्डो फेर्नांडीस 10 आसा. विक्टर मास्कारेन्हस 5 रुपया. डॉमिनिक रॉड्रिग्स 2000. रोजी सांतोस 5 रुपया. एटल फेर्नांडीस 2000 रुपया. रीता बारेटू 5 रुपया. पाड्रोन डी गोविकार 5 रुपया. रीता मेंडोजा 5 रुपया. लक्ष्मण नायक 5 रुपया. पांडुरंग व्यास 5 रुपया. शांती डी शिरोडकर 5 रुपया. नाझरेत आत्मस 2000 रुपया. डॅडी फेर्नांडीस 5000 रुपया. श्रोपा कारीकर 100 रुपया. शारदा नायकर 5 रुपया. जैना लुईस 1000. रघुनाथ डी गोविकर 1000. शिवासनी गोलवंकर 5 रुपया. काशीबाई यादव 5 रुपया. मार्कुस मसालिस 1000. रीता बेंगुलीकर 5 रुपया. पाउलो मेंडिस एंड पेप्सी मेंडिस 2000 रुपया. रोहिदास कोले 5 रुपया. ओसेसाम वसालिस 2000 रुपया. जानेट मैथ्यू 1000 रुपया. शेखर कोलवंकर 5 रुपया. वर्जिन सांत रामोस 10,000 रुपया. फिलोमेन दुआर 1000 रुपया. साईनाथ कोलवंकर 5 रुपया. मार्गारिटा बास 100 रुपया. रैमसन फर्नांडिस 1000 रुपया. एंटरीन दी डेसी मेंडिस 10,000 रुपया. मिलन लॉपेस 5 रुपया. ग्रेसी डिसूजा 5 रुपया. अग्नेल आत्मास 5,000 रुपया. केदार पेरेरा 5,000 रुपया. रॉबर्ट डिसूजा 5 रुपया. माइकल रोजा अल्वेडा 2000 रुपया. प्रवजी नाईक 5 रुपया. चंद्रशेखर देसाई 5 रुपया. उदस कालामुकर 200 रुपया. प्रवजी कालामुकर 200 रुपया. केदार कामिलो 1000 रुपया.
Melody Silvia Ikazatia, Priscilla Camilo, 5 rupiah, Yopi Fernandes, 5 rupiah, Nasrin 5 rupiah, Alil Mashikar, 5 rupiah, Alika Quality Rodis, 1000 rupiah, Solan Tuturan 5000. Yaci Polo Soborom Jaya Xavier Kulaso आणि Pasquella Kulasa आणि त्याच्या कुटुंबात आम्ही दिलवासता तिसरे गाव ही पोलो सोबोरोम तसेच आम्ही दिलवासता या कॉपलाच्या मॅनेजिंग कमिटी ची बोर्ड या कॉपलाची प्रेयर हाऊस आम्ही म्हणता कॉपला मोठे प्रेयर हाऊस त्याची मॅनेजिंग कमिटी आसा ते दोन उद्या Michael President and Abel Almeida and Constancio Fernandes guys. So the software managing committee prayer houseची सोपी मानवत काम केला. सोमवारी आधार दिलेला होईल जा दोनांचा आधार दिला ज्यामुळे साधीची नोवेना केला 4 वराची 5.5 दिवसाचे वेटे 3 लोक माटो घेतला तसेच लागीनी काय 8 वराचे थोड्यानी लागीनी घेतल्या लागीनी केल्या सोमवारीची आणि तातडीची भोवती करून आणि भोवतीपणात वाटो घेऊन सगळ्या लोकांक आधार दिल्ल्या खातीर तांकां देव बरें करूं म्हणटा आणि तातडी ताची मागणी ताचे आवडे शांती पावोवची ताका बेसावणी करची म्हणून मागता ताका ल्हानशें पुस्तक काडटलें आनी मागीर आमी कवर करतले मागीर 8 वरांचेर लागीं आसता दिसातूच लागीं आसतली Glory
घेवया. सर्वेस्परा सासण्याच्या देवा, तीन पादवाच्या भाग्यून हातून कोऱ्या भावार्थाचो हुशार भोगोटना आनी गोरसा आखाता आसुल्यांचो तीर आसरो करून दवर. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करून आमी शिकू आनी सगळ्या आमच्या गोरसांनी ताची मोसूल आमकां मेळो. क्रिस्तांच्या सोन्या आणि सोड पवित्र देव भाव आणि आणि पवित्र आत्मा तुमची आपलो आशीर्वाद करो. देवाचो आदार सदांकाळ आमचे दाय आसूं.
थिंगा सगळीं झाडां घातलीं आनी थंय सगळीं टाकलीं आमकां खूब बरो केलो आनी एक सीट आमी ए सायडीक पळय आसा म्हाका ती तामिलीन घातल्या तेजेर अबावट 90,000 जाले आनी दुसरी सीट ए सायडीक म्हाज्या रायटाक आहा पळय ती लेसली आमी आंतोल्याक डायस आनी फॅमिली कितें दिलें तेजेर 1,30,000 जाले